नमस्कारू. विश्व कोंकणीचे यूट्यूब वाहिनीचे आमगेल समस्त वीक्षकांक हांव स्वागत सांगता. हांव CA आद्या जी भट. CA परीक्षेंतू उत्तीर्ण जालेले विंगड विद्यार्थींक आपोवन विश्व कोंकणी केंद्रान तांगेलोटू भासाभास करचे हे कार्यक्रम CA साधक म्हूण प्रारंभ केलेलो आसा. विंगड चेडू आंगेलोटू भासाभास करून तांकां तुमगेलोटू परिचय कोण घेतिलो आसा. आजी त्याची परिचय मुखार सुनू हांव आजी तुमकां परिचय कोण सोडता. आमगेल पैकी एक चेली. तिणें CA परीक्षा मात न्ही, ताजी ओटूची CMA US म्हणलेल्या परीक्षा ताजी शिक्षण अध्ययन कोण घेवन त्या परीक्षांतूय उत्तीर्ण जावन घेतिलो आसा. तशी CA आनी CMA ह्या दोन्ही पदवी तांकां मेळलेलो आसा. ती चेली चैत्रा S नायक. चैत्रा, तुका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत आणि विश्व कोंकणी तर्फेन तुका आनी तुगेल कुटुंबाक अभिनंदन सांगता. थँक्यू. तशी चैत्रा विशयी जावन सांगची म्हणजे जाल्यार चैत्रा मंगळुराचे टॅक्स प्रॅक्टिशनर जावन आशिल्ले श्री SL नायक आणि श्रीमती जयंती नायक हांगेल मोगादू हांणी मॅप्स कॉलेजांतू BCom शिकता आसतनाची ताजी ओटू CAचे CPT जेवो इंटर जेवो ते उत्तीर्ण कोण घेतिलो आसा. ताजे नंतर तांणी तांगेल आर्टिकलशिप तरबेती मेसर्स राव अँड बासरी फर्मांतू कोरून CA शिवकुमार तांगेल हांगा आर्टिकलशिप तरबेती घेतिलो आसा. मुखारजी तांगेल विशय आमी तांगेलोट भासाभास करून परिचय कोण घेवया. तशी चैत्रा, तुका प्रश्न, CMA करची उमेदी कशी आयल्या? CA इतले कठीण जावन आशिल्ली की इता म्हळ्यार CA शिकतना CA तू शिकू पुराय मस्त असता म्हणून आयकताची पुरो जनालो अभिप्राय असता. त्या कंप्लीट जावच फुडेची तू CMA कोरका म्हणून करूक कोण उमेद दिल्ले? कशी त्या विशयार तू कोरका म्हणून केल्ले? हांव CA शिकतना म्हाका केलो स्टुडंट्स आल गोरता आशिल्लो आमगेले कॉलेजांत CMA US शिकता आशिल्ली तांणी त्या टायमारी. सो तेदना लेक्कील हांवें करका एक पंता इता म्हळ्यार इट्स अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन. CA इंडियन सर्टिफिकेशन बट ऑफकोर्स वर्ल्डांतू ताजें एक रेकग्निशन आसा. बट म्हाका गोत नाशिल्लें मुखारसून हांव हांगा काम करूं इश्ट पावतकी भायर वचून काम करतकी. सो ताजे खातीर म्हाका एक जाय म्हूण आशिल्लें. अँड CMA US इज ऑल्सो प्रोफेशनल एग्जाम. पास पर्सेंटेज CA पाशी चड आसा बिकॉज ग्लोबली जन बरयताची. बट 50 to 60% पोर्शन सिमिलर आशिल्ला. अँड हांव लेकल्या आत्तां CA शिकतनाची तावे शिकल्यार दोन्ही जावन वता. नातला CA जावन वेट केल्यार कंटिन्युटी आसता की मेळटा की गोतना. सो हांव ग्रूप 2 प्रिपेर जातना एग्जाम जाता तरी म्हाका शिकूंक म्हणून इंट्रस्ट आशिल्ला. त्या अटेम्प्टार CA जाता की ना म्हणून मस्त डावट आशिल्लो म्हाका. सो आय थॉट एनीवे शिकील आसना. सो ह्या एग्जाम आनी रिजल्टा मध्ये गॅप टायमारी 2 months गॅप आसता. त्या गॅपारी हांव प्रिपेर करून बरयला CMA. त्या एग्जामांत तुमकां हांगा आमगेलांतू CPT इंटर फायनल म्हणून आसत तशी एक 3-4 वर्सां लागता. तू 1-2 अटेम्प्टा मध्ये केल्ले म्हणटा त्या कशें? म्हळ्यार CMA US इज ओनली पार्ट 1 आनी पार्ट 2. दोन एग्जाम 4.5 hours ईच. सो 50 to 60% पोर्शन सिमिलर आशिल्ले निमित्त मस्त हेल्प जाला. CA तितले वास्ट ना टॉपिक्स. And multiple choice questions, 3 hours, and 1 more hour of descriptive questions. So तशें आशिल्लें curriculum. So manage करू जाल्ला. तशें आनी कोण एक करचे चेडूंक तुमी सांगताची तर तांणी करूं जाता तितले कश्ट ना, दोन्ही करतना ओट्टू करूं येता म्हणून? बाय डेफिनेटली. इता म्हळ्यार CAन आमगेले टॉपिक्स इतली वास्ट आसा. सो आमकां मस्त इनडेप्थ नॉलेज आसता. बट CMAन तूं आमकां तितली इनडेप्थ नॉलेज जाय म्हूण ना एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. ताजे एक ओन चॅलेंज आसा. बट CA शिकतल्यांक आय थिंक आनी काही सुलभ जावका म्हणून तशें. तुका डान्सांत एक भारी एक आसक्ती आसा म्हणून हांव पळयलेलो आसा. तुगे परिचय म्हाका फुडें सान आसतना दुखून आसा. तू भरतनाट्यम शिकता आशिल्ली. ताजे टूतान तूं विंगड शैली पुरो शिकल्या, कथक शिकल्या, मागीर सेमी क्लासिकल, वेस्टर्न हें पुराय शिकच्यान तूं आसक्ती आसा. तुका शिकची म्हळ्यार भारीशें दिसता. शिकवणेन तूं शिकता आनी तूं कलेन तूंय पुरो शिकता. तशें विंगड हव्यासू पुरो आसा. ह्या पुराय आसतना हें CA शिकवणे येता त्या पुराय सोडका म्हूण सांगताची
नम सांगताची रिलेटिव्ह सांगताच तुका जायच ना गो तितले पुरे वाज्यो असतात तू डान्स आनी कोरियत ना त्या पुरे करतल्यांक असल पुरे शिकू जायना म्हूण सांगतले असताची तशें आसतना हांव ह्या पुराय म्हाका बारी आशिल पुरे सोण केन्नाय शिकून बैसू का कोरका की नाका म्हूण सीए म्हूण मना आशिल की ना म्हळ्यार आज ताय म्हाका अन्नाल मस्त सपोर्ट आशिल्ला डान्सान तूं सान दुखून म्हाका एग्जाम असल्यार समेत शिकतन शिकचे डान्साक ताजे एक इम्पॉर्टन्स म्हूण आशिल्ला सो ताजे निमित्त म्हाका एक घरांतू एक सपोर्ट आशिल्ला बट सीए शिकतन ऑफकोर्स तितले इनवॉल्व जावचें जायना सो एग्जामाक प्रिपेर करतना एक 2-3 months आय decided to shift my focus towards studies म्हळ्यार डान्सा तितला ऑब्वियसली सीए शिकतन ता ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाल्ला बट मॅनेज करतशील टायम मेळटन करतशिली ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटन डेफिनेटली परफॉर्म करतशिली सो तशें मॅनेज जावन गेल्लें तुके कळनस ना ताणें सायन्स फील्ड चूज करून मुखार मस्त पुरे शिकून लायक कामार आनी असतो तशें आसतना तुका कॉमर्सा पशी सायन्स घेवत आशिल्लें म्हूण दिसता की ता म्हळ्यार तुगेले अण्णा मस्त लायक शिकतना तुका सांगताची लायक मार्क्स आनी तुका स्कुलान तूं PUCन तरी मेळटना सायन्स घेवनूच केल्ले रे वगी शिकून जावचा पुरो म्हणून तशें आसतना तूं कॉमर्स घेवका म्हूण सुरवे दुखोवची मनांत आशिल विशय की तुगे लेखतल पुरे CAs आसाची बाय सो सान आसतना स्कुला आसतना हांव अन्नाल ऑफिसा मस्त पंत वत आशिल्ली अशी कसले सान काम करूं तेदन अन्नाक हांव टॅक्स प्रॅक्टिशनर आशिल्लें मिगेल इंट्रस्ट ಸ್ವಲ್ಪ तशान शिफ्ट जाल्ला सो तेदन हांव म्हणचे आशिल्लें तेदन म्हाका CA कशें म्हूण गोतना एक्चुली बट स्टील हांव CA करता म्हणचे आशिल्ला बट सान दुखून अन्नाल एक वॉर्निंग आशिल्ली म्हाका CA म्हळ्यार सुलभ ना तूं बैसून वाजू का सगळो दीस तुका जत्त वा म्हणून सो हांव इता जायना म्हणून कशकी इता जावन गेल्लें या CA आर्टिकलशीप चूज करता पळय त्या विशयार तुगेले कशी अभिप्राय इता म्हळ्यार तुका मस्त भोंवचे ट्रॅव्हल करचे तसं तू मस्त उमेदीर अशी तसं चिल्ली काही सगळो दीस घरान तू बसून वाजूचे त्या टायपाच्यान तू नाही तशें आसतना तुका आर्टिकलशीप करूंक विंगड मेट्रोपॉलिटन सिटीजाक पुरे वच तसले अवकाश आशिल्ला सुका इता म्हळ्यार तुगेल रिलेटिव्ज थंय पुरा प्रॅक्टीस करून घेवन आसाची मागीर मंगळुरान तुवें प्रॅक्टीस करूंक विंगड ऑप्शन्स आसता तशें आसतना तुका तू एक चमकल फर्माक वचू का थंय वचून काम शिकू का तेन्नाच म्हाका ताजे उपयोग आसचे म्हणून दिशाक कसं कारण फर्स्ट मेन रिजन मंगळुरा अशें म्हळ्यार हांव BCom करता आशिल्ली सो 2016 म्हगेलें इंटरमिडिएट जावन तरी BCom करता आशिल्लें म्हाका ऑप्शन्स लिमिटेड आशिल्ले सो मंगळुरान तूं सोदूं का म्हूण आशिल्ला एंड म्हगेल बॉस म्हगेल अन्नाल गुर्ताचे सान दुखून सो सराक पळयला पोट दुखून एंड मस्त आयकला तांगेल विशय सो म्हाका इंट्रस्ट आशिल्ला थंय म्हगेल केलो सिनियर्सूय आशिल्ली सो तांगेले लायक ओपिनियन्स आशिल्ला सो त्या डिसायड करून हांव कंटिन्यूड विथ इट सिनियर्स म्हणटा उडगासयले सिनियर्सान तुका कसले जो तांगेल अनुभव सांगिल्ले तू तुगेल जीवनान तू ताजे अंश खंयचे एप्लाय करून तुका ते उपयोग पाविलस की वय डेफिनेटली तांगेल मस्त इन्फ्लुएन्स आशिल्ला तांणी त्या एक्सपिरियन्स आमगेल पश फूड फेस करून नासताची सो तांणी सांगचें आशिल्लें तूं अशी शिकू का ज्यो हांगा दुखून अशी इम्प्रूवमेंट स्कोर येता सो तांगेल एक ओपिनियन मस्त मॅटर जाला आमकां गायड करता आशिल्ली तांणी सो तांणी सांगिल्ला तांगेल एक अनुभवारी हांव नेक्स्ट स्टेप घेवत आशिल्ला सो मस्त हेल्पफूल जाला तुगेल वयर आत्मविश्वास केन्नाय आशिल की इता म्हळ्यार केलो पटी आमी विंगडांक पळयतना ती तितली बुद्दंत आसता तशी जावनूय तिगेल्या कंप्लीट जायनी तशें आसतना हांव थोडे तागेल इतले वाजिना तिगेल इतले वाजिना तशें आसतना म्हगेल जायत की ना म्हूण केन्नाय एक नेगेटीव मायंडसेटार एग्जामा चमकलेलेस की तूं केन्नाय पॉझिटीव मायंडसेट घेवन म्हगेल जाता म्हणूची मना दृढ घेवन चमकले केलो पण डाऊट येत आशिल्ला इथं म्हळ्यार आमगेल सुत्तू केलो जनाल जायनातील तदन मस्त शॉकिंग आसता आशिल्ला कशी त्या मनशाल जायनी म्हणून बट देन डाऊट केन्नाय आसता आमगेल वयरी मस्त पॉझिटीव अफर्मेशन दिवची आशिल्ली म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ हर्ट चड म्हूण येता सो हर्ट एक रायट डिरेक्शनारी वेल्ल्यारी आय थिंक कसले अचीव करूं साध्य आसा एग्जामा वेळा सोशल मीडिया पुरे सोडताची केलव जन आनी सांगिल्लें सिनियर्सान आमी सोशल मीडिया सोडका म्हणलेलें म्हूण एक मनशान म्हाका एक पॉयंट सांगिल्लो तशी
तू सोशल मिडियान तू केलो पुराय रील्स अपलोड करचे पोस्ट अपलोड करचे तू ट्रॅव्हलान तू मस्त आसक्ती दाखयलस विंगड विंगड गांव भोवले त्या पुराय तुका सीए शिकतना तू सोडली की फुल जावन सोडली की ते सोडली म्हणजे रे तुका ते कसे की नात्तील म्हणके जाता वाजू काही मन येना म्हाका इजो एक वचून एक ते मनाक एक शांती जावका तसल पुरे फिलिंग येते कपटी सोशल मिडिया मस्त ना सोडू जायना ते चड एडिक्ट जावन आशिल्ल्यांक एडिक्ट जातल्या म्हणून तुका सांगना जाल्यार केलो जाणा ते आसता सगळो दिसू तांणी मोबायलान तू आसताची त्या आसतना तू पुराय सोडी म्हणली कुर्ले तांकां कसं करची म्हण कळना कसले तुका बोर केला म्हणके कर तशें आसतना तू मनाक शांती मेळूक कसो उपाय आशिल्लो तुगेलो कंटिन्युअसली हांव सोडनी सोशल मिडिया बट डेफिनेटली एग्जामाच 2 months फुडें हांव ब्रेक घेतला येता म्हळ्यार त्या टायमार म्हगेल फोकस एग्जामा वयर चड इम्पॉर्टंट आशिल्ला म्हाका कशी पुणी ह्या पंत एक क्लियर जाव का आनी इतले स्ट्रेस घेवचा ना म्हणल्यार लायक माता आशिल्लो सो ताजे निमित्त ऑटोमॅटीक विंगड पुराय राबला आमकां एक भंय येतना आमकां एक हर्ट येतना त्या ऑटोमॅटीक आमकां कसले एक विंगड डिस्ट्रॅक्शन्स आसता पुराय राबो येता तशें सीए तर कसं कोरका म्हण तू सुरवेक प्लॅन कोण सीए घेतील असूच की म्हण तू सीए नंतर सीएमए पुरे शिकतस तश तू मुखार वत्त डिसायड केलें हांव आनी ह्या करूं येता त्या करूं येता म्हणून तशी की सुरवेक तू कशी इल्लें म्हगेल सीए जाल्यार हांव फॉरेना वता की हांव बँगलोरा वता की मुंबय वता म्हाका थंय वचून एक हांगा काम करचे खातीर हांव सीए करतस तसल कसले उमेदीर सूर केलें सूर करतना म्हाका गोत नाशिल्ला म्हळ्यार मस्त लिमिटेड नॉलेज आशिल्ली त्या टायमार म्हाका सो हांव लेकील सीए जावन प्रॅक्टीस कोरयत दिसता म्हूण एक ऑप्शन चड आशिल्ला बट वता शिकता शिकता हांव लेकल्या म्हाका एक सब्जेक्टा वयर चड इंट्रस्ट आसा जो खंयचे एक फिल्डा वयर चड इंट्रस्ट आसा म्हूण कळतना ताजी नॉलेज सो हांव ऑटोमॅटिकली आनीकय म्हाका शिकूंक चड ह्या फिल्डारी चड शिकूंक एक स्पेशलायजेशन जाय तसले इंट्रस्ट स्टार्ट जाला सो आत्ताय म्हाका आनीकय शिकूंक म्हूण ताजे निमित्त इंट्रस्ट आयला सो आनी पळोवका कसं म्हणून आनी शिकू का म्हणून सांगली तुवें तशें आनी मुखार आनी शिकची म्हूण जाल्यार कस जाता तू ऑप्शन्स आसा म्हणून तू एनालायज करून घेतला की रिजल्ट येत तरी तू आतां तुगेलो ते गौरव सन्मान तांतू जोनांत असे की थंय दोकून तू आनी कसं कोरी येता म्हणून ऑलरेडी एनालायज करून नोट करून दवरलेलो आसा ना हांव एक्चुली मे एटेम्प्टान तू सेकंड ग्रूप बरयतना तेदना प्लॅन केलेलो म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन कर का म्हणून इंट्रस्ट आशिल्ला सो तेदन एप्लाय केला हांवें आय गॉट इन टू अ गुड युनिवर्सिटी बट अनफॉर्च्युनेटली हांव त्या टायम क्लियर जायनी आशिल्ली सो एडमिशन जावन आशिल्ला बट म्हाका डिसायड करका आशिल्लें त्या पॉयंटारी बट म्हाका गोत आशिल्लें एक पंत हांव ह्या सोडून मुखार गेल्यार आनी पास ह्या सीए एग्जाम जोन येवचें मस्त कश्ट आसा म्हणून सो त्या मुखार सुनू हांव लेकला ह्या एक फिनिश कोरनूची नेक्स्ट कसो करूं आसता करता म्हणून सो तेदना एनालायज केला एक वर्स दुखून हांव आलोचन करता आशिल्लें म्हाका नेक्स्ट शिकूं का मास्टर्स कोर का म्हणून सो तशी ओटो टू प्लॅन जाता गेली ता मागीर केलं जनता सीए जातरी डीसा तसल पुरे कोर्सेस करताची त्या जॉबा बद्दलांक गती पडच तसल की प्रॅक्टीस आशिल्ल्यांक कोरयत तुका ताज्यो करचे कसले तुगेले मुखारसून जिवनान तू ताजी कसले इम्पॉर्टन्स आस की म्हाका ताजी चड इन्फॉर्मेशन ना येता म्हळ्यार हांव तशान चड पळय न्ही हांव लास्ट 1 वर्स देखून पोस्ट ग्रॅज्युएशन मास्टर्स खंयची फील्ड घेव येता म्हाका इंट्रस्ट आशिल्ले सब्जेक्ट सो हांव चडावत तशान फोकस करता सो आत्तां ताजे वयर डिपेंड जावन म्हाका फिनान्स आनी स्ट्रॅटेजीक मॅनेजमेंट म्हळ्यार मस्त इंट्रस्ट चड आसा सो अँड डेटा मॅनेजमेंट शिकूंक म्हणून इंट्रस्ट आसा सो करंटली हांव तशान फोकस करता मागीर सीए तू IPCCन तू कोचिंग मंगळुरांत मेळटा CPTन मेळटा CPT सेल्फ स्टडी केलो जन करताची कोचिंग वचून करताची जाल्यार फायनल येतना मस्त जन थोडे कश्ट पावताची ते करचे खातीर केलो जना विंगड गांवां वचून शिकूंक जाता केलो जनाक विंगड गांवां वचूं जायना तिलांक पेन ड्रायव्ह क्लासेस हाडका जाता त्या क्लासेस हाडतना ते कशी चूज करूं येता फकत ते हाणी जाल्यार तू विंगड कशी रिती वाजले डेफिनेटली आतां कोविड टायम नंतर जेन्ना ट्रॅव्हल करूं मस्त रिस्ट्रिक्शन आशिल्ले निमित्त मस्त फॅकल्टीज युट्यूबार तांगेल रिसोर्सीस घालता आशिल्लींची सो त्या पळोवन आमकां एक आयडिया मेळटा आशिल्ली कोणाल्या टिचींग आमकां सूट जाता म्हणून सो म्हाका युट्यूबार मस्त फॅकल्टी विडियोज पळोवन म्हाका कळ्ळें हांगेल टिचींग म्हाका सूट जाता म्हणून सो त्या बेजिसार एक 2 सब्जेक्ट्साक हांव विडियो क्लासीस घेतला अँड
आय थिंक चड इम्पॉर्टंट इवन फायनल लेवल आरी आमी मस्त सेल्फ स्टडी करची व्हेरी इम्पॉर्टंट त्यामुळे आमी शिकता शिकता आमकां चड आमगेले नॉलेज ओपन जाता प्लस यूट्यूबारी कितले रिसोर्सीस आसा आनी त्या सोडून भायर व्हिडिओ क्लासीस जाय जाल्यार डेफिनेटली टायम आसल्यार कितले व्हिडिओ क्लासीस घेवन शिकयता तू मॉक टेस्ट तसल खंयची बरयलेलें आसा की तुगेले खंयचे CPTन जो इंटरान जो फायनलान जो खंय जो त्या बरोवन ताज निमित्त तुका एग्जामांत उपयोगानी पाविलस की वय पुरे सब्जेक्टा मॉक टेस्ट बरी न्ही हांवें त्यामुळे तितली म्हाका टायमय नाशिल्ला आनी प्रिपरेशनय तितली एवरी टायम हांव ऑन टायम प्रिपरेशन जायना आशिल्ला वास्ट पोर्शन्स आशिल्ले निमित्त बट नोव्हेंबर अटेम्प्टाक म्हाका डायरेक्ट टॅक्स म्हळ्यार मस्त एक भंय आशिल्ला सो डायरेक्ट टॅक्सांनी हांव ह्या पण मॉक टेस्ट बरयला बट डेफिनेटली हेल्प जाला त्यामुळे एक कॉन्फिडन्स मेळटा आनी एक आमगेले रायटींग स्पीड एक मसल मेमरी क्रिएट जाता आमी बरयतना सो त्या मस्त हेल्पफूल आशिल्ला तशी आजी आमगेलो तू तुमगेल समय दिलेल्याक तुका मस्त धन्यवाद तुका आनी येवची पिळगेक खंयची एक पर्टिक्युलर विषय जो तांगेल मुखार तांगेल जिवनाक तांणी अप्लाय करता आसल कसले अस म्हूण जाल्यार आमगेल विक्षकांक तुमी सांगेत डेफिनेटली एक कसं म्हळ्यार बिलीव इन युअर सेल्फ म्हाका एक जगता म्हळ्यार लायक हर्ट आसूं का आमकां त्या हर्ट आसल्यार रायट डिरेक्शनार आमी त्या वर येता आनी डोंट गिव अप एक पंत लायक फॉर एग्जाम्पल CA एग्जाम एक अटेम्प्टार जाव का म्हणना मस्त जनाक मस्त अटेम्प्ट वता बट डोंट गिव अप आमगेले वयर एक नंबीक आसूं न्हू कसं जाल्यार म्हाका जगता म्हळ्यार एक आसूं का सो कन्सिस्टन्सी बिलीव इन युअर सेल्फ ह्या पुरे केल्यार यू कॅन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट तुगेले मुखार आशिल्ल्या शिक्षणांतू तू आनीक उन्नती प्राप्त करून तांतूय उत्तीर्ण जावो म्हणून हांव आशय करता आनी आपास तुगेलो तू आनीक उत्तीर्ण जाल्लेल विशयारी आपास तुगेलो हांगा उल्लोच्या मेळ म्हणूय आशय करता थँक्यू ह्या कार्यक्रम वीक्षण केलेले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद सांगता ह्या कार्यक्रम हांगा समाप्त जाता